केंद्र सरकारान करमल घाट वरवीं कुंकळे काणकोणा महामार्गाच्या सुमार 1000 कोटीच्या प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या। काणकोणा ते मडगांवां येरादारी करपी थळाव्यांक हाचो फायदो। वाडटी येरादारी, पर्यटक, अरुंद रस्तो, वाडपी अपघातां खातीर थळाव्यांक करमल घाटाक खूपच त्रास जातालो। गेली कितलीशींच वर्सां आमी करमल घाटान येता वतात, पयलीं ट्रॅफिक नाशिल्लो। आतां करमल घाटा वेल्यान वचप म्हळ्यार जीव मोठी धरून वचप जाता। आनीक सांगपाचें म्हळ्यार इतकें ट्रॅफिक वाडला, ट्युरिस्ट हें तें, आनीक काणकोण सांगपाचें म्हळ्यार काणकोण हें ट्युरिजमाचें एक व्हडलें केंद्र जाल्ल्यान गेले 2 वर्सां फाटीं आमी अशे एक्सिडंट पळयल्यात, दोळ्यांनी पळयल्यात। आनीक ह्या एक्सिडंटाक पयलीं दोनूय वटेन हें आसा। 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट हो काणकोणाक पयलो प्रोजेक्ट अशें दिसता म्हाका। रस्ते रुंद जातले आनीक ट्रॅफिक सुदारतलो अशी आमी अपेक्षीत। 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट मंजूर केलो म्हण जालें ना, तें काम प्रत्यक्षाक सुरू जावपा जाय आनी सुरू जाल्या नंतर तें आमकां प्रत्यक्षाक अनुभवपाक मेळपा जाय, इतलीच अपेक्षा। रस्त्याचें काम करतना ते बऱ्या दर्जाचे करचे, पेडण्या महामार्गाचे केला तशें करचे न्ही म्हूण थळाव्यांची मागणी। हे जे पळय आतां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला रोडाक, खरी एक बऱ्यांतली बरी गोश्ट काणकोणकारां खातीर जावं नॅशनल हायवेच्या बाबतींत। ना इतले प्रोजेक्ट आतां पळय आसा न्ही, हो खरोच 1000 कोटी म्हणल्यार खूब हें आसा। तो कसो बाबा युटिलायज करता गव्हर्मेंट हे पयशे, गव्हर्मेंटा पयशे। कित्याक आतां आमी प्रत्येक कडेन पळयता की मोपा रोडा जावं आनी खंय जावं की स्लायडचे दोंगराचे जावं हाजे ते कोसता। म्हणटकीर हाजो युटिलायज करून म्हणजे जें काम चलता तेजे सुपरवायझर, इंजिनियर हांचेर डिपेंड उरता की काम बाबा कशी क्वॉलिटी जावची तें। आनीक तें म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान आमच्या सीएमान लक्ष दिवन तातूंत बरे भाशेन तें काम करून घेवचें। 6 म्हयन्यां भितर हो प्रोजेक्ट चालू जातलो आनी हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो। टोटल जो हेजो कॉस्ट आसा तो 1000 कोटी आसा आनी हो तांकां सँक्शन जाल्लो आसा। लोकांची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट बरो जावचो आनी जाता तितल्या बेगीन जावचो। स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश करता।